कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लाडके आमदार जितभाई आरोलकर या महिन्यात या नातालाच्या खुशालकायेच्या समयार आम्ही हांगासर रापणकारांचो दीस रापणकारांचे फेस्त हे घडोवन हाडटात अंडर द टुरिजम डिपार्टमेंट ऑफ गोवा टुरिजम आणि ताचो सगळो भार आमच्या आमदारान आपल्या खांदात आपल्या भुजार घेऊन ही 3 दिसाची कार्यावळ ह्या आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां खातीर आरांबोलच्या गांवांत घडोवन हाडलेली आसा. तर ही आमची कार्यावळी वयर थोडीशी माहिती आता आमचे हांगासर जमलेले सगळे आसात एकलो एक कार्यावळीवर थोडीशी माहिती दितले आणि त्याच बरोबर आमचे आमदार तुमकां विस्काटावन हाचे वयर फुडली सगळी माहिती दितले. ओके, सगळ्यांना नमस्कार. आयज आमी वेन्यूचेर आहात आणि आमी हरमला गांवांत आसात बिचाचेर आणि तुमकां खबर आसतलें कितलींशींच वर्सां सी फूड फेस्टिवल हे पणजे जाताले मिरामार आणि आख्ख्या गोंयचे लोक थंय मिरामार वचून ते सी फूड फेस्टिवल एन्जॉय करताले आणि खंय तरी एक चेंज म्हणून आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान आमच्या कोस्टल बेल्टाक म्हणजे हरमला मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांगासर सी फूड फेस्टिवल ते दिला, पूण ते अपग्रेड करून दिला. अपग्रेड इन सेन्स हांगासर तुमी पळयतात हरमला जावं केरी जावं आमचे मोरजे मांद्रे हांगासर आमचे फिशरमॅन्स आहात आणि फिशरमॅन्स हे आपलो धंदो करता आसतना आपलो वेवसाय करता आसतना हांगासर ते बारीक बारीक टुरिजम कमर्शियल एक्टिविटीजूय करतात. सो हे कॉम्बिनेशन ऑफ फिशरमॅन्स आणि टुरिजम हे आमी हांगासर मिक्सअप केला. तेका लागून आमी नांव तें दिलां रापणकारांचे फेस्ट विथ सी फूड फेस्टिवल. म्हणजे हांगासर सगळीं स्टॉलां सी फूड्स सगळे तरेतरेचे सी फूड्स हांगा स्टॉल्स आसतले. आमी रापण मारतले. आमचे फिशरमॅन्स हांगासरले लोकल आहा ते व्हडयो घेवन भितर वयतले, नुस्तें धरतले. परत रापण हातीन कशें ट्रेडिशनल वे ऑफ कॅचिंग फिशीस हे हांगासर ते बिचाचेर आमकां लायव्ह दाखयतले आणि ते नुस्तें धरता कशें धरप आणि कशें काडप ते आमकां सगळ्या आमच्या नात आमच्या स्थानिकांक हांगासले नात आमच्या गोंयकारांक गोंयच्या लोकांक पूण ट्युरिस्ट येतात तांकां सुद्दां हे हांगासर म्हणजे आमी आमच्या गोंयकारांक हे सी फूड फेस्टिवल आनी रापणकारांचे फेस्त हे दाखोवपाचे ट्रेडिशनल वे आमी हांगासर हाडलेले आसा आणि त्या प्रमाणे आमी टुरिजम डिपार्टमेंटा कडल्यान एंटायर प्रमोशन सगळे टुरिजम डिपार्टमेंट करता. ताका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक की तेंच्यांनी हे सी फूड फेस्टिवल रापणकारांचे फेस्त हे हांगासर आमकां हरमला गेल्या वर्साच्यान दिला आणि ते आमी वर्साच्या वर्सा प्रयत्न करतले की हांगा हरमलात ते रावचे आणि जेणे करून हांगा एंटायर टुरिजम येता म्हणजे डॉमेस्टीक आसूं किंवा इंटरनॅशनल टुरिस्ट ते हांगासर येतले, हांगा ते एन्जॉय करतले ट्रेडिशनल वे ऑफ कॅचिंग फिशीस आणि ट्रेडिशनल फूड सी फूड हे हांगासर एन्जॉय करपा खातीर. आणि त्या प्रमाणे हांगासर आमचो डेट्स आमी 28, 29, 30 म्हणजे 28, 29, 30 ऑफ डिसेंबर हे हांगा दवरला. आणि ह्यो फेस्टिवल सिजन क्रिसमस आनी न्यू इयर फेस्टिवल सिजन आणि त्या टायमाचेर मोठ्या प्रमाणात हांगा टुरिस्ट येतात आणि त्या टुरिस्टांनी ह्यो आस्वाद घेवचो कित्याक हांगासर म्हणजे वेगळे वेगळे पद्दतीचे पदार्थ करतले. हांगासरले स्थानीक गेल्या वर्सा तेंच्यांनी पेज तोराची शीर आणि खारे सुके हे हांगासर म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे आमचे जे ओरिजीन आहा जेवणाचे ते हांगासर दवरले. त्याच प्रमाणे हे वर्सा आसतले. सो सगळे मागता सगळे एंटायर टुरिस्ट जे येतात तेंच्यांनी हांगासर येवन एन्जॉय करचे. आमचे राज्याचे सगळे स्टेटीतले सगळे तालुक्यातले मतदारसंघाचे सगळ्यांनी येवन हांगासर ह्यो आस्वाद घेवचो कित्याक हे आमचे ट्रेडिशनल हे आमचो कल्चर कोस्टल बेल्टाचो आणि ह्यो आमकां प्रमोट करपाक जाय. ताका लागून हांव टुरिजम डिपार्टमेंट आमकां फूल फ्लॅश सपोर्ट करतात. तशेंच हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी एप्रुवल दिले आणि आमकां हांगासर हे करपाक सपोर्ट केलो की हांगासर करपाक जाय म्हणून त्या प्रमाणे आमी हांगासर करतात. आणि परत एकदा आमची एंटायर टीम आहा आमचो अध्यक्ष प्रज्वल फर्नांडीस आमचो पंच हांगातलो तो अध्यक्ष आहा ह्या रापणकारांच्या फेस्ताचो. आता ते आणि एंटायर कमिटी आहा मांद्रेचो सरपंच वायस प्रेसिडेंट आहा आणि इतर सगळे सातान फर्नांडीस पंच म्हणजे सगळे वेगळे वेगळे प्रत्येक कोस्टल बेल्टींतले आमी कमिटी मेंबर्स केल्यात आणि एक कमिटी फॉर्म केला जी ऑर्गनायझींग कमिटी आसले. आता हे सांगता आसतना आमकां खुशी दिसता की तुमी वर्साच्या वर्सा पळयतात आमी आमचे क्रिसमस फिएस्टा करतात एवरी इयर आणि हो सीजन आसा क्रिसमस फिएस्टा. सो आमी तो क्रिसमस फिएस्टा हेतून जेल केल्लो आहा म्हणजे मिक्स केल्लो आहा
जेणे करून फॉर एवरी 3 days 45 minutes यो क्रिसमस फिएस्टाक आसतलो आमचे, जेणे करून आमचे स्थानिक जे चर्चीज आहात, यूथ ऑर्गनायझेशन्स यंगस्टर्स तांकां कोऑर्डिनेट करून जे ते डान्सीस किंवा सिंगींग कितें आसा ते हांगा एवरी डे 3 दीस 45 minutes तांकां आसतले. चर्च वायज आमी इनवायट केल्या एंटायर पेडणे तालुक्याच्या सगळ्या चर्चांचे सगळे पॅरिश यूथ आहा तितक्यांकूय इनवायट हांगासर केला. म्हणजे ते मागीर कोरगांव म्हाज्या मतदारसंघाच्यान न्हू, म्हाज्या मतदारसंघाक मोरजी, हरमल, केरी, आमचे डॉनबॉस तुये अशे हे सगळे आसतले. पूण आमी भायले म्हणजे कोरगांवचे, पेडण्याचे, थर्मास हे चर्चीक इनवायट केले, जेणे करून सगळे कॅथलीक कम्युनिटी आहा जी सेलिब्रेट करतात. आतां हांगासर कॅथलीक कम्युनिटी फक्त सेलिब्रेट करनात, ते ऑर्गनायज करतात. सेलिब्रेट करतना आमचे हिंदू भावूय सगळे इन्वॉल्व असतात, जेणे करून आमची दोनूय सगळे कम्युनिटी आहा ते एकी कडेन येतात आनी हो सेलिब्रेट करतात. म्हणजे सगळ्यांक परत एकदा मागता सी फूड फेस्टिवल विथ रापणकार फेस्ट आनी आमचे क्रिसमस फिएस्टा सेलिब्रेट करपाक हांगा येवचे. हेतून हांगासर कॉम्पिटिशन 28 तारखेच्यान कॉम्पिटिशन आमचे स्टार कॉम्पिटिशन आसतले, जेणे करून आमच्या पेडणे तालुक्याचे स्टार जे इको फ्रेंडली स्टार्स करतात ते हांगासर तेंचे कॉम्पिटिशन आसतले, तांकां वेरियस प्रायजीस आसतले. हे हांगासर एन्जॉय करपा खातीर मागता सगळ्यां कडेन तुमी येवचे हांगासर आनी एन्जॉय करचे. धन्यवाद. प्रोग्रामाची डिटेल्स रापणकाराचे फेस्त सी फूड फेस्टिवल हो जातलो ह्या म्हयन्याचे म्हणजे डिसेंबराची 28, 29, 30 तारखेर. हाका लागून पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर हांकां, तशेंच चीफ मिनिस्टर हांकां, आनी तेच बरोबर आमचो MLA जीत भाई हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचो ऑनरेबल MLA केदार नायक हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आतां हे 3 दीस जातले, तातूंत 28 तारखेर असो प्रोग्राम आसात. बँड आसतली पर्पल रेन, ब्लॅक शेड, प्लस आमचे फामाद सिंगर लोना, अफ्रोज शेड आनी रियेजा. तेच परी ह्याच दिसा इन बिटवीन 45 मिनटां आमी क्रिसमस प्रोग्राम दवरलेलो आसा आमच्या पेडणे तालुक्याच्या चर्चीच्या वांगड्या. 29 तारखेर आसतले 24K इंडिया, ग्रेविटी, ब्रेन वॉश आनी तेरीमिको. 30 तारखेर आसतले फोफ्रंट, द इम्पेरियल, उस्मान आनी साठे. हो जावन आसलो प्रोग्राम आनी मागता तुमचे लागीं सगळ्यांनी आख्ख्या गोंयच्या लोकां लागीं ह्या प्रोग्रामान वांटो घेवन हो प्रोग्राम सक्सेसफूल करचो म्हणून देव बरें करूं. अध्यक्ष तू एज अ प्रेसिडेंट हे आमचे रापणकार फेस्टिवल संस्थेचो हांव प्रोजेक्ट फ्रेंडीस. सगळे पयले आमच्या चीफ मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत, रवंत खावटे ट्युरिजम मिनिस्टर, तशेंच केदार नायक ऑनरेबल मिनिस्टर आनी आमचो जीत भाई हाका देव काळजान देव बरें कर म्हणटा. हे आमी सेकंड टायम आमचे हे फंक्शन आमी हिंगा आमचे ऑर्गनायज करता. पयलेच आमी 2017 आमच्या फादर P.O. आल्मेदा हाणें हांगा ऑर्गनायज केल्ले. ताचे उपरांत ड्यू टू कोरोना 2-3 वर्सां बंद पडलें. मागीर खंय तरी आमच्या जीत भायच्या मतीन येयलें की ते परतून स्टार्ट करून परतून ते आमची परंपरा रापण मॅक्झिमम 60% आमचे लोक हिंगाचे फिशरमॅन्स आसा, तांकां लागून हे परतून तांच्यांनी एक रापणकाराचो उडास करून ताणें फेस्टिवल स्टार्ट केल्लें.